आमी पेडण्यासावन सुरवात करतात आनी पयलो ब्लॉक जो आसा तातूंत एक एक करून आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. पयली पळोवया पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी की तुमकां तातूंतल्यान कळटलें. हातूंत भितर आमी दोन गजाली करतात. एक म्हळ्यार 2012ची पर्सेंटेज, 2017ची पर्सेंटेज आनी 2022ची पर्सेंटेज. म्हळ्यार तुमी जर फाटली 3 इलेक्शनां आयची धरून जर पळयली जाल्यार 2012क थंय पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अरावंड 88% जाल्लें, 2017क 89% जाल्लें आनी परत सद्याक 88% हें जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा ह्या इलेक्शनाकय बी. हांव परत सांगता, दीज आर टेंटेटिव्ह फिगर्स बट दीस कॅन गो हायर. देर इज अ व्हेरी लिटल चान्स दॅट दीस कॅन गो लोवर. पेडणेच्या उपरांत आमी दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवया. दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी घेवया ती मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो मांद्रेची जर तुमी पळयलें जाल्यार इट इज व्हेरी तुमकां पळोवपाक मेळटलें फाटली 3 इलेक्शनां परत सिमिलर ट्रेंड आसा. 2012 भितर अरावंड 88.5 88.43, 2017 भितर ऑलमोस्ट 89.49% आनी परत आतां अगेन 88+. वही आंकडो आनीक मुखार वचपाक शकता. सो परत 88च्या लागीं इज मांद्रे. सो अगेन द ट्रेंड इज व्हेरी सिमिलर टू लास्ट 2 इलेक्शन्स. ताजे उपरांत आमी पळोवया ती बिचोली. आनी बिचोलीचो हांगा इंट्रस्टिंग आहा बिकॉज बिचोलीचें राजकारणय ह्या वेंचणुके भितर इंट्रस्टिंग जाल्लें आहा. परत बिचोलीचो ट्रेंड अगेन इज सिमिलर. 2012 भितर 88, 2017 भितर 90 आनी 2022 भितर परत इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 90%. सो दिस इज व्हेरी इंट्रस्टिंग बिचोले कितें जालां तें. ताजे उपरांत आमी नेक्स्ट पळोवया सांखळी, जो मुख्यमंत्र्यांचो मतदारसंघ. मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघा भितर जर तुमी पळयलें जाल्यार इट विल बी व्हेरी इंट्रस्टिंग. सांखळीचे आमी पळोवया 2012 आनी 2017. सो सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी. नाव दिस इज वेर आय डोंट नो हाऊ टू इंटरप्रिट दिस. वी विल गो टू द एक्सपर्ट्स आफ्टर वी कंप्लीट. इन 2012 it was 90. In 2017 it was 90.61. In 2022 the tentative figure we are looking at right now is 95%. 95%. What does this increase of probably 5 to 6% means? I don't know. We'll talk about it. It's very interesting. Sakli. And एक लास्ट जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी ह्या भितर घेतात ती मये. जंय मये भितर पळोवया आमी इज अगेन मये रायट नाव 89.58 2012 भितर, 89.12 2017 भितर आनी 86 आतां मेरेन इन 2022. सो देर इज अ स्लाइट डीप ऑफ ऑलमोस्ट 3% एज फार एज मये इज कन्सर्न. सो I'll start with मनोज अगेन. मनोज, कितें दिसता ह्यो सगळ्यो पर्सेंटेजीस पळयतकीर? यू कॅन चूज विच एवर कॉन्स्टिट्युएन्सी यू फील इंट्रस्टिंग एंड टॉक अबाउट इट. इंट्रस्टिंग वोटिंग पॅटर्न आसा. म्हणजे पॅटर्न असो जर पळयत जाल्यार सामकें बरें दिसता जिवाक, कारण बऱ्या पद्दतीन लोकांनी मतदानात भाग घेतला आनी अशें जावंकूच जाय. प्रमोद बाब, तुम्ही आता एक गजाल पळयत जाल्यार ह्यो तुम्ही 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगल्यो, 2 पेडण्याच्यो आनी 3 बिचोले आनी सांखळी मतदारसंघाच्यो. ह्यो 5य हातून सामक्यो क्लोज टू क्लोज म्हणजे नॅक टू नॅक टायप ऑफ कॉर्नर्स आसा. आनी खुबशे मतदारसंघ ह्या वेळार आमी जर पळयत जाल्यार व्हेरी इंट्रस्टिंग फायट जाल्या. थंय प्रस्थापीत जे आशिल्ले ते जिखून येतले अशें आमकां जे दिसतालें एक म्हयन्या पयलीं, आतां आमकां डावट येता सगळ्यांक हो वयर आसा काय दुसरो सकयल आसा. सो इट सिम्स टू बी अ व्हेरी नॅक टू नॅक आनी कॉर्नर फायट. हातून सगळ्यान इंट्रस्टिंग आसा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी सांखळेची, कारण हाच्या पयलीं तुमी पळयलां 88% मतदान जाल्लें 12, 98% आनी जवळ 5% मतदान वाडलां. एक गजाल पळया, विथ 85% अँड विथ 80 आणि 85% प्रमोद सावंत बाब आतां जे दोतोर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे थंय निवडून येताले आनी थंय तांकां तसो व्हडलोसो एक ऑपोजिशन म्हणटा तो नाशिल्लो. एक म्हयन्या पयलीं जर तुमी म्हाका विचारिल्लें सांखळे कोण येतलो जाल्यार हांव तुमकां निश्चितपणे सांगूंक शकता आशिल्लो की दोतोर प्रमोद सावंत एज एन अपर हँड. पण तांची जी जिखपाची जी मार्जीन गेल्या वेळा आशिल्ली ती जवळ एक 2000 पर्यंत ती सीमीत उरताली. आतां जेन्ना क्लोज टू क्लोज नॅक टू नॅक फायट जाता आनी त्या भायर मातशें कास्ट इक्वेशन सांखळी सारक्या मतदारसंघान बदलता. हाच्या पयलीं तुमी पळयलां, कारण हे कॅन्डिडेट्स तेच आशिल्ले, संगलानी वर्सीस दी डॉक्टर सावंत, काँग्रेस वर्सीस द BJP.
आनी तातूंत कास्ट फॅक्टराचो मातसो एक फरक आमकां जाणवेक एक जाणीव दिसताली. नगरपालिका म्हणजे सिटी एरिया सांखळेची आसा ऑलवेज हॅव बीन विथ द काँग्रेस, वेरएज द रुरल पार्ट जो एक क्षत्रिय मराठाचो हे आसा डॉमिनन्स आसा त्या रुरल पार्टान दोतोर प्रमोद सावंत हॅड एन अपर हँड. ह्या वेळाचेर इन्क्रीज ऑफ वोटींग बाय 5% इज अ ट्रिमेंडस डिफरन्स. आणि जो एक्स्ट्रा वोटींग आसा गेल्या 2 निवडणुकी परस आय थिंक म्हाका दिसता हियर देर भिवपाची आमकां खंय तरी गरज आहा, कारण एक वेगळे पद्दतीचें मतदान जालां. दुसरें कास्टाचें पॉलिटिक्स मातशें थंय हल्लां, कारण ह्या वेळाचेर आरजीचो एक कॅन्डिडेट आमकां दिसतालें की आरजी वील बी अ वोट कटर फॉर काँग्रेस. आतां अशें दिसूंक येता की आरजीन रादर दॅन बींग वोट कटर फॉर काँग्रेस इट हॅज बीन अन वोट कटर ऑफ द बीजेपी नंबर 2. आणि महादेव खांडेकर फॅक्टर जो कुंडा सारक्या गांवांतल्यान जो ताका जोर मेळटालो एमजीपीच्या चिन्हाचेर, थंय कदाचित मतांचो फरक पडूं शकता. ओके पांडुरंग, आय विल गो विथ हे पेडणे आणि एक दिवचल तालुको. हाव आर यू लुकिंग एट इट? हय, पेडण्यातूय काय बदल हे फावटी जावपाचे आशिल्ले आनी म्हाका दिसता जातलेय बीन ते पेडण्यातली टक्केवारी पळयल्यार. आनी एमजीपीन जे तरेन थंय काम केल्लें, काँग्रेसीन आपलो कॅन्डिडेट थंय दिवंक ना, लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी भाजपाकडल्यान बंड करून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली. हे सगळें पळयल्यार पेडण्यात हे फावटी नवीन चेहरो किंवा एखादो जुनो चेहरो येवं शकता मांद्रे सारक्या जाग्यार. बिचोली तालुक्यांतले तुमी जर म्हटले जाल्यार सांखळेंतलेच हांव उलोवया. सांखळेंतले आमकां भिवपाची गरज ना, पूण डॉक्टर प्रमोद सावंताक भिवपाची गरज आसा अशी हे टक्केवारी पळयल्यार म्हणजे दिसता. कारण 95% मतदान जावप आनी एक 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 हिडन गजाल भितर आसूं येता, कारण थंय 12 कॅन्डिडेट आसात त्या हितून. सांखळेन म्हाका दिसता हायस्ट कॅन्डिडेट आशिल्ले. सो ते हायस्ट कॅन्डिडेट असल्या कारणान रिव्होल्युशनरी गोवन आसत, आम आदमी पार्टी आसत, तृणमूल आसत, एमजीपी आसत, काँग्रेस आसत, भाजपा आसत, म्हणजे सगळ्यांनी जर मतदानाक भायर काडले आसत आपापल्या हेनी जाल्यार तो एक फरक आसा. इंटरेस्टिंग इश्यू. आय विल गो टू क्लियोफाद. क्लियोफाद, तुमकां दिसता 95% नाव I think the whole focus has suddenly gone to Sakri, complete blocka भितर. Do you think this is because of more candidates or there is something more to it? I am feeling that since we are discussing Sakri, more candidates has led to the increase in the voting percentage. See, this is what I was. भिवपाची गरज ना का भिवपाची गरज आसा मुख्यमंत्री? मुगे भाशेन भिवपाची गरज ना, simply because the opposition space is overcrowded and divided. Okay. I can understand if there was one face against the chief minister, the position may have been different. Okay. See, even last time when Parsekar lost, everybody ganged up to defeat him. All forces had come together. And if you can look at Perne, Mandre and Bisholi, every time it has crossed 85, 88%, 88%. And every time there is a change of the MLA. In all Pedne, Mandre and Bisholi, there has been a change. In Sakade, there has not been change. But I feel that it is the number of candidates who are there. Okay. Radhababu, you agree with that? That the thing that we are seeing right now, the percentage that we are seeing right now is really because of overcrowded and divided opposition space and not anti-incumbency dynamics in CM's constituency. See, what happens is, it is possible that there's higher percentage of voting because there are more candidates, more effective groundwork. But there is a 5% increase in votes, which means about 1,500 votes, additional votes have been cast. Now, 1,500 is quite a big margin vote. Now, at the same time, one cannot forget that essentially we are a people who are parochial. Means we like to support our own men. Now, so Sawant has become the chief minister of Sankhli, and it is for the first time that constituency has the chief minister. So obviously the people are more likely to rally around him. They must have had benefits from the constituency. So you are also saying Bhupachi Garaz? No. What I am saying is that I would like to interpret that as, you see, if the people are parochial, they might have come out more to support their home, the son of the soil, to continue as CM. I mean, that possibility is always there. Yes, you cannot rule out that possibility. Yes. So it could be the other way also. So on that way, I will go to Sunil Kautankar. Sunil, तुका दिसता की जशी म्हणतात की भिवपाची गरज ना, although this is 95%, the opposition space is so divided and overcrowded, that भिवपाची गरज ना मुख्यमंत्र्याक.
म्हाका दिसता आमी ज्यो आतां 5 मतदारसंघाचें डिस्कशन जालें, पेडण्यां, मांद्र्यां, बिचोले, सांखळे आनी मयां, हातूंत एक इम्पॉर्टंट गजाल लक्षांत घेवपाची म्हणल्यार हे 5 3 मतदारसंघ जे आसा, मयां, सांखळे आनी बिचोले, हे मायनींग बेल्ट आसा. आनी मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ स्पेशली मायनींग बेल्ट आसल्या कारणान फाटलीं 10 वर्सां आमकां खबर आसा मायनींग बंद जाला. भाजपा गोंयांत सत्तेर आसा, 8 वर्सां केंद्रानूय ते सत्तेर आसा. आनी 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकरान मायनींग बंद केली, 2014 लोकसभा इलेक्शनाक तांचो आश्वासन आसलें गोंयच्या लोकांक आनी कितलेशेच फावटी तांचे सिनियर लिडर तेन्नाचे मायनींग बेल्टांतले स्पेशली येताले आनी सांगताले की जालें आमी लोकसभा जावनी 2014ची 6 म्हयन्यांनी मायनींग चालू करता म्हणून. ती जावन गेली. मागीर ZP इलेक्शनां जालीं, तेन्नाय सेम आश्वासन दिलें, कित्याक ZP टोटली ते मायनींग बेल्टाक लागताले, तरी मायनींग सुरू जावना. पंचायतीची इलेक्शनां जालीं, सेम आश्वासनां दिली आनी 6 म्हयन्यांनी मायनींग पॉलिसी जावन मायनींग चालू जातली म्हणून. 2017ची विधानसभा जाली, तेन्नाय सांगलें की जाले विधानसभा जातात 6 म्हयन्यांनी केंद्राक आमचें सरकार आसा आमी सुरू करता म्हणून. परत ZP इलेक्शनां जालीं, ZP इलेक्शनाकूय तेंच जालें. 2019ची लोकसभा इलेक्शनां जालीं, त्या वेळार तेंच सांगलें की मायनींग आतां 2-4 म्हयन्या भितर मोदी आसा बी कितें सांगलें आनी चालू करता म्हणून. 10 वर्सां गेलीं, मायनींग बेल्टाचे लोक काबार जाले. मायनींग बेल्ट त्या लोकांचे ट्रक, मशिनरी त्यो कोलम्यून स्क्रॅप, तातूंत पावसूय गोंयांत इतलो वाडला, 6 म्हयने पावस पडटा, नॉन ऑपरेशनल, तांकां ती आतां चालू करतली. मायनींग बेल्ट इज रिएक्टिंग. मायनींग बेल्ट हॅज रिएक्टेड, मायनींग बेल्ट हॅज डेसिमेटेड बीजेपी इन दॅट एरिया. ओके, ना दॅट इज वन एरिया जी म्हाका दिसता मोगो ऑल्सो एज अ से. नारायण बाब, तुमी ह्या पर्सेंटेजी कडेन कशें पळयता? सगळे तुमचे जर पेडणे आनी मांद्र्या उमेदवार आसा, दिवचले उमेदवार आसा, मयां उमेदवार आसा, दिस एंटायर बेल्ट इज व्हेरी सिग्निफिकंट एज फार एज युअर पार्टी इज कन्सर्न. आनी त्याच बरोबर सांखळेची पर्सेंटेज, मोगो पक्ष ह्या कडेन कसो पळयता? एक लक्षात घेवपाक जाय की पयलींच खेपो खूब वर्सांनी मोगो पक्ष अपोजिशन आसून फुडें वयता. आतां जी लढाय आसा, गेली 2.5 वर्सां आमी सरकारान ना. फाटले खेपो प्रत्येक खेपो सरकारान आसलेले आनी लढायक गेल्ले. आतां म्हणटकूच आमी खऱ्या अर्थान लोकां फुडें पावता आनी ज्या ज्या गांवांनी भोंवता तेन्ना लोकांक मोगो विशीं परत एकदां आपुलकी तयार जाल्या. आनी म्हाजें अशें म्हणणें आहा की मोगोची मतां बरीच वाडटली. आनी ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे मायनींग बोल्टाचो इफेक्ट हो जातलोच. लोकांच्या मदीं जी एक प्रकारची भावना निर्माण जाल्या ती ही मतदाना तर्फे जातली. निवडून येवपाचो प्रश्न आसाच, पण लोक कॉन्सन्ट्रेट जाल्या भितरल्या भितर कन्सिडर जाल्या. पण तुमकां एक दिसना की क्लियोफा जबान मुद्दो काडलो की हे सगळें बरें आहा, पण ते कॉन्सॉलिडेट जावपा खातीर तुमी विरुद्ध इतली जाण आसात की एका पक्षाच्या वटेन कॉन्सॉलिडेशन जावप शक्य ना. म्हणून तुमकां सांगता न्ही, सगळ्यांनी आवाज केलो तरी बँड वाजोवपी एकटो कोण आसतलो. सगळे वाजयतात पण मोठो ढोल कोण वाजयतलो? हे सगळे बारीक हळू हळू ढोल तुम्ही सांगात. तेच सांगता तुमकां. बारीक बारीक जे आहा, बारीक बारीक जे आसा पळय ते म्हणटले आतां म्हाजो आवाज थंय काना पर्यंत वचना. तो ढोल आहा पळय त्याच्याच रिदमान आमी या. रिदमान एक रिदम आसता न्ही, तासो ढोल सगळे वाजता, त्या रिदमान वयतले. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की बारीक बारीक पक्ष आहा ते वयतलेशें म्हणना. तेजे जे मतदार आसा ते विचार करतले, बाबा म्हाजे लोक जरी गेले आमी थंय वचून कांयच फायदो ना, आमकां काय ते ढोल वाजोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोणाचें मातशें बरें वाजता तेज्या फुड्यान या. आनी तशेंच जातलें ते. नंबर 2 गिरिराज, हो ढोल कोणाचो? म्हाका दिसता खुबदां MGचो एक ढोल कसो तो जंय वाजता थंय वचून आपुणूय वाजता, जंय सरकार जाता थंय. आनी नारायण बाबान एक बरी गजाल सांगली की आमी सरकारान नाशिल्ले त्यामुळे आमकां लोकां पर्यंत वचूंक मेळ्ळें. म्हणजे सरकारान आसतना MG कितें करता तें ताणीच सांगून बरें जालें. म्हाका दिसता सांखळेचेर जेन्ना हांव येता, म्हाका दिसता हो जो 5% इन्क्रीज आसा ते आय एग्री विथ क्लियोफात बाब आनी ऑल्सो विथ राधाराव बाब एंड फॉर अ चेंज. एक्चुली म्हाका दिसता दिस इज टू सपोर्ट द चीफ मिनिस्टर हू हॅज डन ट्रिमेंडस डेव्हलपमेंट. आनी हांव परत सांगता, म्हणजे तो मुख्यमंत्री जाल्ल्याक तांणी सांखळेचेर केन्नाच म्हणजे डिस्कनेक्ट जालो ना. म्हणजे ते थंय एवरीडे घरा वचप आसत किंवा लोकां खातीर एवेलेबल आसप. सो म्हाका दिसता 5% जो इन्क्रीज आसा तो खंय तरी म्हणजे इट इज अ इन्क्रीज इन इज वोट डिफरन्स. आनी म्हाका दिसता 8,000 मतांनी हो डिफरन्सान प्रमोद सावंत जिखून येतले. आनी मनोज बाबान एक बरी इंट्रस्टिंग गजाल सांगली की RG इज इटिंग इन टू BJP वोट्स. म्हाका दिसता दिस इज आर्ग्युमेंट ऑफ कन्विनियन्स. कारण नेशन फर्स्ट म्हणणाऱ्या
भाजपा कडेन एक हायपर रिजनलिझम क्रिएट करपाचो आनी लोकां मदीं फूट घालपाचो जो आर्जीन प्रयत्न केला, म्हाका दिसता देर इज नो सिमिलॅरिटी. सो इट वील ईट इन टू अदर वोट्स आनी डिव्हिजन ऑफ वोट्स वील लीड टू मिनिमम 8,000 मार्जिन फॉर ऑनरेबल CM. 8,000 margin for honorable 100%. due to division of vote. This is very interesting. We'll come to the division of vote in a while because we are taking the blocks together first.